येवकार, हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक हेडलायन्स. स्कुलांनी जावपाक जाय राज्य घटनेची मूल्यां, नेम आनी कायद्याचेर चर्चा. प्रजासत्ताक दिसा निमतान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचें आव्हान. गोंयांतल्या गांवांनी भोंवपी वाघ टुरिस्ट न्हू, हे नीज गोंयकार वाघ. रान खात्यान केल्यात रानाक काबार म्हणून भोंवतात गांवांत. रानमंत्र्याक दियात रानां सांबाळपाचो सोबूत, मागला असोळणेकारांनी. इंग्लंडा आड हैदराबादांतले पयले टेस्टीच्या दुसऱ्या दिसा भारताचे 175 धांवड्यांची आघाडी. दुसरो दीस सोंपतकच 7 बाद 421 धांवड्यो काडपाक येस. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. दर एक विद्यालयांत राज्य घटनेंतले नेम आनी कायद्याचेर चर्चा जावपाक जाय. प्रजासत्ताक दिसा निमतान गोंय विद्यापिठांत जाल्ले कार्यावळींत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयताले. गोंय विद्यापिठांत भारताचो 75वो प्रजासत्ताक दीस मनयलो. राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लयचे हस्तुकी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचो भोवमान केलो. विद्यार्थ्यांनी कार्यावळी सादर केल्यो. मुख्यमंत्र्यान गोंयकारांक प्रजासत्ताक दिसाची परबी भेटयली. आयच्या 75व्या गणतंत्र दिनाच्यो समेस्त गोंयकारांक हांव खूब खूब शुभकामना दिता. पुराय गोंयभर आमी खूब व्हडा उमेदीत आयचो रिपब्लीक डे मनयलो. तो रिपब्लीक डे मनयता आसतना आज गोंय सरकारांतल्या विविध प्रशासकीय अधिकाऱ्यांक IAS, IFS, IPS, GCS आनी ताच्या भायर ज्युनियर स्केल, सिनियर स्केल ऑल्सो ह्या सगळ्या ऑफिसर्सांक गव्हर्नराच्या हस्ते तेंचे फेलिसिटेशन केलें, तांकां अवॉर्ड दिले. त्याय सगळ्या जाणांक हांव तेंचे सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन करता. निश्चितच रित्या म्हणजे आमी म्हणटा की सगळ्यांक कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करप, कॉन्स्टिट्यूशन समजप आनी त्या खातीर रिपब्लीक डेच्या निमित्तान कॉन्स्टिट्यूशनाचेर वेगवेगळ्या हायस्कुलांनी सुद्दां हाजेर एक चर्चा जावप. ओके, ती गरज आसा, जेणे करून आमी म्हणटा की रूल लॉज फॉलो करप हे गरजेचें आसा. आनी त्या खातीर परत एकदां आयच्या दिसाच्यो हांव सगळ्या जाणांक खूब खूब परबी भेटयता. गोवा 365 खातीर विन्सर रोझारियो आनी ओमकार देशप्रभू. प्रजासत्ताक दिसा निमतान गोंयभर देशभक्ती जागोवपी कार्यावळी जाल्यो. पळयात उत्तर गोंयचे कांय देशभक्तीचेर खीण. राष्ट्रध्वज को सलामी देगा. सलामी शस्त्र. प्रयत्न केले, कोणी आमचे देशाचे विरुद्ध कितें केले तर आमी पारो करना. आनी आमचे जेन्ना आमी सगळे घट आसात, आमचे देश घट आसा, आमचे देशाचे प्रायम मिनिस्टर, राष्ट्रपती सगळे आमचे आसा आमचे कडेन आनी हे समर्थ आसा कसले हेका तोंड दिवपाक. पूण आमी आयज सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी ही सुद्दां आयज फुडें केली. सन्मान राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देगा. राष्ट्रीय सल्यूट. सलामी शस्त्र. Is facing a biggest challenge of educated unemployed youth. खूपशे फावटी कितें आसता
अनएज्युकेटेड असता म्हणून एम्प्लॉयमेंट ना. गोव्यान एज्युकेशन फॅसिलिटी बरी आसा, सरकार प्रयत्न करीत आसा. ही बिल्डिंगेची वास्तू पयली जाल्यार खूप चेंजीस जाय आनी जॉब एनवायरमेंट जेन्ना बरो जाता तेन्ना एखादी आउटपुट फ्रॉम द पीपल हू आर वर्किंग इन द डिपार्टमेंट्स तांच्या कडल्यानूय बरो जाता. We all are gathered here to celebrate the 75th Republic Day of our nation. भारत माता की जय. भारतीय इतिहासात या दिवसाला विशेष स्थान आहे. 26 जानेवारी हा राष्ट्रीय सण असल्याने आपण मोठ्या उत्साहाने आणि अभिमानाने साजरा करतो. हम सब भारतीय हैं, कश्मीर की धरती रानी है, सरताज हिमालय है, सदियों से हमने इसको अपने खून से पाला है. राष्ट्रीय सलूट. सलामी. जस्ट कॉन्स्टिट्यूशनाप्रमाणे आमचे संस्कार, आमच्या नागरिकांचे संस्कार, जनतेचे संस्कार आणि म्हणूनच संस्कार आणि घटना हे दोन्ही आम्ही ठरवलं की बऱ्यापैकी जसे वापरत येयले आहा तशेंच गेले जाल्यार देश खरोखरच आमचो सुपर पॉवर आणि बलवंत देश संबंध जगार जातलो. ऑलरेडी आहा, तरी पूण बऱ्यांचे बरो देश जातलो. गोवा 365 खातीर गोंय भरच्यान आमच्या खबराकार. प्रजासत्ताक दिसा निमतान दक्षिण गोंयांतूय शाळा हायस्कुलांनी देशभक्तीचेर कार्यावळी पळोवपाक मेळ्ळ्यो. प्रजासत्ताकीक कार्यावळींनी परेड जाली, विचार मंथन आनी प्रजासत्ताकाची उजळणी जाली. आतां पळयात दक्षिण वाठारांतले कांय उर्बेभरीत खीण. राष्ट्रीय सलूट. सलामी. जस्ट with honor, and the platoon is headed by the platoon commander Utkrant Desai, Police Sub Inspector, Vasco Police Station. आम्ही चिंतपा जाय आज आमचे गोंयची स्टेट कितली मुखार गेल्ली आसा, कितली प्रगती जाल्ली आसा, देश आमी कितले फुडें पावले आसा. गोंयकार जायते भायल्या गांवांनी आसा, एब्रॉड जे आमी म्हणटा थिंगा ते काम करता, थोडे थिंगा सेटल जाला, तेंकाय आज कळटा भारत म्हणल्यार कितलो मान सन्मान येयला तो.
आज हे तुमी भुरग्यांनी फ्युचरात म्हाका व्हरपा जाय आनी हो दीस सदांच कोणेच विसरनासतना आमी मानून घेवपा जाय. Pivotal technology-driven facilitator for youth development with the goal of providing equitable opportunities to realize the dream of a developed nation. Youth across the country can register on the MyBharat portal and sign up for various opportunities being made available on the same. गोवा 365 खातीर गोय भरच्यान आमचे खबराकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. राज्यांत वचत थंय रानवटी जनावरां लोकवस्तीत भोंवताना दिश्टी पडटात. खास करून वाघ. बांदा असोळणे वाठारांत वाघ दिश्टी पडिल्ल्यान लोकां मदीं खवदळ जाला. रान खात्यान रानाक काबार केल्ल्यान जनावरां लोकवस्तीत भोंवतात. गोंयांत दिश्टी पडपी वाघ ट्युरिस्ट वाघ न्हय, ते नीज गोंयकार. गोंय सरकारान ताची नोंद दवरची. रानमंत्र्यान रानां सांबाळपाचो सोपूत घेवचो थळाव्यांनी मागला. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. राज्यांत वचत थंय रानवटी जनावरां लोकवस्तीत भोंवताना दिश्टी पडटात. खास करून वाघ. बांदा असोळणे वाठारांत वाघ दिश्टी पडिल्ल्यान लोकां मदीं खवदळ जाला. रान खात्यान रानाक काबार केल्ल्यान जनावरां लोकवस्तीत भोंवतात. गोंयांत दिश्टी पडपी वाघ ट्युरिस्ट वाघ न्हय, ते नीज गोंयकार. गोंय सरकारान तांची नोंद दवरची. रानमंत्र्यान रानां सांबाळपाचो सोपूत घेवचो अशेंय थळाव्यांनी मागला. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आयच्या दिसाक 2 वाघाचे दर्शन जाले आनी ते म्हणले जाल्यार एक लेपर्ड जो आसा हो दुर्गा न्यू दुर्गा हांगा आनी एक बांदा असोळणा म्हणटा एक वाघाचे दर्शन जाले तो सुद्दां पट्टेरी वाघ. हो व्हिडिओ जो मनशान काडले कडेन आसा बांदा असोळणा हांगा हो क्लियर येनाका तरी पूण तो पट्टेरी वाघ ह्या हेणे दिश्टी पडटा. आज हांगा आसात हांगाय जवळ जवळ हेचे पयलीं 7 जे हे आसात लेपर्ड आसा हे धरले कडेन आसात दुर्गा हांगा. आनीक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा हांगा पावले कडेन आसा आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हे मातशें सारकें पळोवचें. पट्टेरी वाघ जर आसत तेकाय धरचो अशें म्हूण लोकांली मागणी आसा. एक टायगराचें दर्शन जालें. कितें दिसता लोकां मदीं भंय पडला कितें जाला सांगपाक म्हणल्यार हांवें कालूच एक व्हिडिओ काडिल्लो की टायगर आता रिपब्लीक डे मनोवपाकूय येवपाक लागल्या गांवांनी आनी फॉरेस्टान जाय तशें मी झाडां बिळां कातरल्या आनी तेंची हॅबिटाट काबार केल्या, रावपाची घरां बंद केल्या. हे एक एक मनशाक एक एक घर दिवपाक सोदतात पूण जनावरांची घरां काबार करतात. तरी जनावरांनी रावप खंय? ती जनावरां हिंगा थिंगा भटकतात. आनी आता इट इज हाय टायम ऑल द मिनिस्टर्स MLA जावं CM जावं ब्युरोक्रेट जावं ऑफिसर्स accept the truth that there are tigers all over Goa. They are not just tourists as Viswajit Bab Rane used to say this side.
इतली घरां असले कडेन येवपाक लागले. हय, घरां फाटल्यान घरां थंय मातशें रान कशें दिसता, झाडां आसा. आनी लेट अस ऑल एक्सेप्ट द ट्रूथ दॅट देर आर टायगर्स. आता हेमी फक्त बेश्ट्या दोळ्यांचेर साय हाडली म्हूण जायना. आनी टायगर एकूच कडेन दिश्टी पडोंक ना, चुकेन येयला म्हणपाक. केन्ना फोंड्या दिश्टी पडटा, केन्ना केरी, केन्ना चिचोण्या, केन्ना आसोलना, बाळ्ळी दिश्टी पडटा. सो दॅट मिन्स दे आर ऑल ओव्हर गोवा अँड दे आर आर गोंयकार्स. हे आमचे गोंयकार सगळे टायगर्स आसात. लेपर्ड चोयल म्हणून आय वॉज नॉट शुअर कित्याक एकल्यानी कोण सांगलें तें म्हणून आय वॉज नॉट शुअर. तेका हांव मातशें ओगी रावलो. मागीर काल मागीर हिंग ती आपोवन आयलो म्हाका सांगलो हिंग चोयलो मदीं सारको दोळ्यांनी. एक 2 जाणांनी म्हाका सांगिल्लें. सो देन इज मागीर कन्फर्म्ड अशें आहा म्हूण. सो आमी रोखडो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा फोन मारला आमगे जुलियो. ही एग्री टू कम. आयज सकाळीं येयलो मातशें चोयलें तेणें सर्वे केल्या. सो हिंग कितें जाता हिंग पयलीं लेपर्ड पयलीं 2 वयलो आहा. हे रेंजीचेर एक 500 लेपर्ड 2 वयलो आहा पयलीं. न्यू दुर्गा, कांकणामडी, सांतमडी एरिया हिल चोयला आसतले. हॅबिटेट आर व्हेरी इजी फॉर देम टू बी हियर. आनी बारीक कितें जनावरूय मेळटा आसता तेका. येशी ना जाल्यार तेन्ना जाल्यार सकयल येतात. आनी वॉटर होलूय आहा 1-2 कडेन. आज एक न्यूज जालो की आमचे असोणे गांवां टायगर बाउंस म्हणून. बट बरें आयज चेअरमॅन ऑफ बायोडायवर्सिटी आमच्यांनी म्हणूं जायना टायगर, लेपर्ड ऑर कितें. सो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान तेजी प्रॉपर स्टडी करची. अशें दिसता की हांव जाय जाणां विचारतालो पयलीं जाटल्या ती म्हणटा पयले पाटी टायगर आमच्या गांवां येयला. केन्ना येयला आनी येयला तो थोड्याक येयला. घोडे उदक पिवपा येयला आसतलो. थोडे आमी 2 वर्स बांदिला, हे पाट बांदिला. सो वयर जे डिस्टर्बन्स जाता दोंगराचेर तेन्ना ही जनावर गांवां येता. म्हाका सो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान स्टडी करची, ते चोयची. ते म्हणटा बायोडायवर्सिटी आमी बी बायोडायवर्सिटी 2 वर्स बांदिला, थोडे बांदिला. घोडे तो मोलांगिणी दोंगराचेर सो येवपाक शकता. सो तो टायगर, लेपर्ड ऑर कितें प्रॉपर हेची स्टडी करची म्हणून हांव फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक मागोता. आनी जी बायोडायवर्सिटी आहा ती बी सांबाळची. आमकां आमी प्लेज घेयला बायोडायवर्सिटी सांबाळाय म्हणून आमकां घेयला. तुमी सांबाळाय आमी सांबाळटाय आमकां जाता तेश कोन्न. बट जो एनवायरमेंट मिनिस्टर आहा तेकडे बी प्लेज घेवचें ही प्रोटेक्शन ऑफ दीस बायोडायवर्सिटी. आमकडे न्हू ते गव्हर्मेंटांनी बी कितेंय तरी करपा जाय प्रॉपर लॉ. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, समरिता खणगांवकर आनी संगीता ओली. भाजपाच्याच हरियाणा राज्यांत थळाव्यांक खाशेले अधिकार दिल्यात. आरजेपीचो पोगो बिल संविधानाक धरूनच आसा. पूण गोंयांत पोगो बिल हाडपाक भाजपा सरकारान खो घातलो. ताचे कारण भाजपा संविधान विरोधी. भाजपाक हुकुमशाही हाडपाची आसा. प्रजासत्ताक दिसा निमतान मनोज परबान परत एक फावट पोगो बिलाचे समर्थन केले. गोंयांत लोकशाय कमकुवत जायत चल्ल्या. न्याय मेळपाची शक्यताय उणी जाल्या. लोकशाही कडल्यान हुकुमशाहीचे दिकेन वाटचाल चल्ल्या. 75व्या प्रजासत्ताक प्रवासाचो नियाळ घेताना आरजीपीच्या मनोज परबान चिंता उक्तायल्या. पूण भारतीय वेंचणूक आयोगान आरजीपीक स्टेट रेकॉग्नायज पार्टीचो स्टेटस दिल्ल्यान खोशी उक्तायल्या. पोगो बिलान आमी आमचे नेटिव्ह गोंयकारांक लागून कशें गोंय राखता. आमी कोणाच्या अगेन्स्ट ना. जे लोक अजून पर्यंत स्पेशली बीजेपीचे थोडे स्पोक्स पर्सन असतात जे मिडिया जेन्ना डिबेट जाता तेन्ना येतात आनी ते म्हणटात की आरजीचे पोगो बिल इज अनकॉन्स्टिट्युशनल जालें. तांकां सगळ्यांक सांगपाक सोदता की हे पोगो बिल जेन्ना अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हणून आमच्या पार्टीचे रजिस्ट्रेशन आडोवपाचो प्रयत्न तुमच्या कडल्यान जालो ते पोगो बिल आमी डिफेंड केले आनी फायनली इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियान आमकां नोव्हेंबरान आमकां रजिस्ट्रेशन दिलें. आनी सेम रिजन हे पोगो बिल आमी एसेंब्लीन घातलें. ते पोगो बिल कॉन्स्टिट्युशनली करेक्ट आसा आनी ते कॉन्स्टिट्युशनान बसता हे बीजेपीक खबर आसा. कित्याक जर इलेक्शन कमिशन अप्रूव करता आमची फायट, आमची पार्टी, आमचे रेव्होल्युशन, आमचे मागण्यो जर इलेक्शन कमिशन जर अप्रूव करता जाल्यार ते कॉन्स्टिट्युशन ऑफ इंडियनूय ते बसता हे ह्या बीजेपीक सारकें खबर आसा. आनी दॅट इज द रिजन आमच्या आमदारान जेन्ना पोगो बिल एसेंब्लीन घातलें ते पोगो बिलाचे डिस्कशन सुद्दां करूंक ना. वयल्यान ह्या बीजेपीन पोगो बिलाची फकाणां केली म्हटल्यार ह्या कॉन्स्टिट्युशनाची फकाणां केली, ह्या संविधानाची फकाणां केली. ह्याच बीजेपीच्या गव्हर्मेंटाच्या हरियाणा गव्हर्मेंटान आपल्या लोकलांक लागून थंयसर रायट दिल्ल्या. ह्याच भारत देशान झारखंडान आपल्या लोकांक झारखंडी म्हणून डिफायन केल्ले आसा आनी तांकां कॉन्स्टिट्युशनली तांकां थोडी रिजर्वेशन दवरलेली आहा. आंध्र प्रदेशानूय दिल्लेली आसा.
कर्नाटकानूय तशी आसा जाल्यार गोंयानूय ती जावपाक शकता हें बीजेपीक खबर आसा म्हणून हे बीजेपीच्या सगळ्या आमदारांनी मिनिस्टरांनी आनी चीफ मिनिस्टरान पोगो बिलाची फकाणां मारली म्हणजे गोंयकारांची फकाणां मारली गोंयकारांच्या अस्तित्वाची गोंयकारांच्या एक्झिस्टन्साची आनी गोंयकाराची जी आयडेंटिटी आसा तेची फकाणां मारली कित्याक ह्या बीजेपीक एकूच गजाल कळटा ती म्हटल्यार अनकॉन्स्टिट्युशनल कशें वागपाचें असंविधानीक कशें वागपाचें ह्या संविधानाच्या अगेन्स्ट कशें वागपाचें आनी हे जे आमचें कॉन्स्टिट्युशन आसा संविधान तेचो मर्डर कसो करपाचो. इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियान आरजीपीक स्टेट रेकॉग्नायझेशन दिल्ल्याची महत्वाची खबरय मनोज परबान ह्या वेळार दिली आनी ताची खोशी उक्तायली. सो आयज आमी हे अनाउन्समेंट करता तुमच्या फुड्यान की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी ही एक थर्ड लार्जस्ट पार्टी इन गोवा आसा आनी लार्जस्ट रिजनल पार्टी इन गोवा आसा ती इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियन स्टेट पार्टी म्हणून रेकॉग्नायज केल्ली आसा. गोवा 365 खातीर विन्सन रोझारियो आनी सानिका नागवेकर. परतून घ्या एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. इंग्लंडा आड हैदराबादात जाल्ले पयले टेस्टीच्या दुसऱ्या दिसा भारतान 175 धांवड्याची आघाडी घेतली. पहिल्या दिसा एक बाद 119 धांवड्या वयल्यान आपलो डाव परतून सुरू करतना भारताक दुसरो दीस सोंपतकूच 7 बाद 421 धांवड्यो काडपाक येस आयले. जयस्वाल, KL राहुल आणि रवींद्र जडेजा हांच्या अर्द शेकड्यांक लागून यजमान भारतान टेस्ट मॅचीच्या फक्त दुसऱ्या दिसा आघाडी घेवपाक येस आयले. भारता वतीन KL राहुलान सगळ्यांत चड धांवड्यो काडल्यो पूण फक्त 14 धांवड्यांनी योग्य शेकडो करपाक उणो पडलो. दुसरो दीस सोंपतकच रवींद्र जडेजा 81 आणि अक्षर पटेल अनुक्रमान 81 आणि 35 धांवड्यो काडून नाबाद उरले. हातान जबरदस्त आघाडी घेवन भारत फुडल्या 3 दिसांन आपलो फायदो दाखोवपाचो यत्न करतलो जाल्यार इंग्लंड मॅचीन परत येवपा खातीर कितें तरी खाशेलें उत्पादन करपाचो यत्न करतलो. गोवा 365 खातीर मनीष परब आणि सानिका नागवेकर. थंड वारो ताजो दीस हे पयल्यार सप्तकाचे निमणे कडेन सुखदिणें वातावरण अनुभवपाक मेळपाची शक्यताय आसा. फुडल्या सप्तकात मात उष्णताय पळोवपाक मेळटली हवामान विभागाचो अदमास. शेनवारा तापमान 33 मेरेन पावपाचो अदमास उक्तायला पूण उणे ह्युमिडिटीक लागून दनपार सुकत वतली अशें दिसता. दनपारा खूब गरमी जातली. उष्णतायेक लागून त्रास जावपी लोकांनी जतनाय घेवची. शेनवारा चड वारो घोळटलो. शेनवारा राती उण्या प्रमाणात तापमान 21 डिग्री सेल्सियसा मेरेन देंवपाची शक्यताय आसा. कांय कडेन धुके पडटले. नितळ सुखद हवामान कायम. शेनवारा धुक्याची शिटकावणी. प्रवाशांनी रावचे सादूर. शेनवारचे तापमान 33 ते 21 डिग्री सेल्सियसा मजगती. गोंय दर्यादेगेवेल्या बोट धन्यांक अलर्ट. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.